नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. ईशान्य भारत हो अष्टलक्ष्मीचो प्रदेश आशिल्ल्यान ताच्या उदरगतीचे देशाची उदरगत निंबून रायझिंग नॉर्थ ईस्ट परिशदेच्या उक्तावण कार्यावळींत प्रधानमंत्र्यांनी केले प्रतिपादन. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती, अचूक गुप्तचर माहिती आणि सैन्य दळाची कुशळटाय हाका लागून ऑपरेशन सिंदूर जाले यशस्वी. बीएसएफ शौर्य पुरस्कार सुवाळ्यान केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी उक्तायले मत. केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान आणि तंत्रविज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांचे हस्तुकी वास्को पोलार भवन आणि सागर भवन इमारतीचे जाले लोकार्पण. पृथ्वी विज्ञान मळाचे संशोधना खातीर मंत्री सिंग हांणी विज्ञानिकांची केली तोखणाय. रोबोरायझ 2025 ह्या कार्यशाळेक लागून भुरग्यांमदी रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हाचे विशीं वाडटली उमळशीक. कार्यशाळेच्या उक्तावण सुवाळ्याक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दामो नायक हांणी उक्तायलो हावेस. फाटल्या 3 दिसां सावन सुरू आशिल्ल्या पावसान कांय सुवातांनी वाहनां आणि घरांचे झाडां पडून जाले लुकसाण. फुडल्या 24 वरां खातीर हवामान खात्यान जारी केला ऑरेंज अलर्ट. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम संकुलांत रायझिंग नॉर्थ ईस्ट परिशदेचे उक्तावण जाले. ईशान्य भारत हो अष्टलक्ष्मीचो प्रदेश आसा आनी ताच्या उदरगतीच्या कारणान पुराय देशाची उदरगत जातली असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. उर्जा, पर्यटन, सेमीकंडक्टर आणि वेपाराच्यो वेगवेगळ्यो संदी ह्या गजालींचेर प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत नेट दिलो. शांतताय, कायदो, सुवेवस्था आणि गुंतवणुकी खातीर अनुकूल वातावरण निर्माण करपा खातीर केंद्र सरकार नेटान वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या परिशदेक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उद्देगपती मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, ईशान्य भारतांतल्या सगळ्या राज्यांचे मुखेलमंत्री आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू. नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम. नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल. नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब. नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया. नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस. इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है. अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार है, हम नेतृत्व के लिए तैयार है. उत्तर पूर्व राज्याच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान जायत्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात. आशियाई देशांच्या वेपाराचे प्रवेशद्वार जावपा खातीर आपले सरकार वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. म्यानमार, थायलंड, व्हिएतनाम ते लाओस मेरेन संपर्क साधपा खातीर ह्या वाठारांतल्यान साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं. एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था. आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है. अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है. जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है. बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है. ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो. यानी
बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज बन रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी BSF म्हळ्यार सीम सुरक्षा दळाच्या शौर्य पुरस्कार सुवाळ्यान ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाविशीं म्हत्वाचें विधान केलें। प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती, अचूक गुप्तचर माहिती आणि सैन्य दळाची कुशळटाय ह्या गजालींक लागून ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी जाला अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें। आपल्या उलोवपांत तांणी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाक सडेतोड जाप दिवपा खातीर केंद्रांतल्या मोदी सरकाराची धोरणां स्पश्ट आसा अशें सांगलें। सीम सुरक्षा दळाच्या जवानांनी सीमेचें रक्षण, वेंचणुकेंतली भुमिका, कोरोना काळांतलें योगदान आनी नक्षलवादा आड कारवायेंतलें योगदान हे खातीर तांणी जवानांची तुस्त केली। 1965 वर्सा सावन देशा खातीर बलिदान दिवपी 2000 परस चड BSF जवानांक तांणी आर्गां। दुनिया भर में कई जगह पे आतंकी हमलों का जवाब दिया गया है, परंतु भारत ने जो जवाब दिया है वो एक प्रकार से अलग है। जब पहलगांव पर हमला हुआ उसके बाद हमने 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। कुछ ही मिनटों के ऑपरेशन में हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त कर दिया, जिसमें से 2 उनके हेडक्वार्टर थे। मगर उसमें बारीकी से समझने की यह बात है कि ना हमने पाकिस्तान के सेना के इंस्टॉलेशन को कभी तबाह किया, ना कभी एयरबेस को तबाह किया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया, जिन्होंने हमारी धरती पर गुनाह किया था। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल राष्ट्रपती भवनात आयोजित केल्ल्या एका खासा कार्यावळीन देशाच्या संरक्षणा खातीर मोलादीक योगदान दिल्ल्या सैनिकांक शौर्य पुरस्कार भेटून सन्मानीत केले। तातूंत 6 कीर्तीचक्रां आनी 33 शौर्य चक्रांचो आस्पाव आसा। मरणोपरांत कीर्तीचक्र मेळोवपी कर्नल मनप्रीत सिंह हांच्या घरकान्नीन तांचें सन्मानपत्र स्विकारलें। ताचो पूत कबीर हांणी ह्या वेळार आपल्या सर्गेस्त बापायक धन्यवाद म्हळें। कर्नल मनप्रीत सिंह फाटल्या वर्सा काश्मीरांत जाल्ल्या आतंकवाद्याच्या फारपेटांत शहीद जाल्ले। ह्या पुरस्कार सुवाळ्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाची म्हायती आनी भारताची दहशतवाद आडची ठाम भूमिका संवसारीक पांवड्यार पावोवपा खातीर भारतांतल्या वेगवेगळ्या देशांत संसद वांगड्यांची शिष्टमंडळां रवाना जाल्यात। शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे हांच्या फुडारपणा खाला एक शिष्टमंडळ संयुक्त अरब अमिरात देशांत पावला। तांणी त्या देशांतल्या फुडाऱ्यां वांगडा संवाद साधून भारताची भूमिका स्पश्ट केली। जो बातें इन्होंने कही है, मुझे लगता है कि बहुत मायने रखता है कि आज जो अटैक इंडिया पर हुआ है, सबसे पहले कंडेम करने का काम UAE ने किया है और आज मिनिस्टर फॉर टॉलरेंस शेख नयान जी एंड द चेयरमैन फॉर डिफेंस कमिटी अली रशीद अल न्योमी जी, दोनों ने भी कहा कि हम भारत के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। भारत में जिस प्रकार से हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, और सबसे पहले कंडेम करने वाले UAE थे। सबसे पहले UAE ने भारत के साथ खड़ा रहने का काम किया। मस्कती जनता दल युनायटेडचे खासदार संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणाखाला एक शिष्टमंडळ जपानांत पावला। तांणी टोकियोन जपानच्या विदेश मंत्र्या वांगडा पाकिस्तानचो आतंकवादाक मेळपी तेंको आनी भारताची आतंकवादा आडची भूमिका हे विशीं भासाभास केली। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव।
देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान तशेंच विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांचे काल वास्को सडा हांगच्या NCPOR संकुलान नव्यान बांदिल्ल्या पोलार भवन आनी सागर भवन ह्या नव्या इमारतीचें लोकार्पण जालें। ह्या इमारतींत जागतीक दर्जाच्यो प्रयोगशाळा आसात। उक्तावण कार्यावळी उपरांत मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी पृथ्वी विज्ञान मळार भारत सरकार करीत आशिल्ल्या संशोधनात्मक कामां खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सदांच मार्गदर्शन मेळटा अशें सांगलें। Today the world is seized of what is being popularly described as geopolitics of oceans. So I think in the years to come, more and more we will be talking about it, people across the world. And when we talk in the terms of geopolitics of oceans, or the geopolitical aspects of India's positioning vis-a-vis the rest of the world, the role of an institute like this becomes all the more important, not in the terms of only the polar or the ocean research, but also in contributing to the future economy of the country, and thereby also contributing to what the Prime Minister Modi fondly keeps referring to as Viksit Bharat of 2047. So you can understand how important is going to be your role in the task of nation building, particularly when Prime Minister not once but on 2 consecutive occasions spoke from the Red Fort in his Independence Day address about the blue economy and the deep ocean mission, which is going to be piloted by an institute like this one, and therefore the NCPOR's role, both in Antarctica and Arctic, with the establishments over there, two in Antarctica and 3 in Arctic, 2 also Arctic, is going to be very crucial. कार्यावळीचे सुरवेक NCPORचे डॉ. थम्मन मेओल्त हांणी मानेस्तांक येवकार दिवन ह्या प्रकल्पाविशीं माहिती दिली। We are spread across the world, from Antarctic to Arctic to Southern Ocean to Himalayas, and from upper atmosphere to deep ocean, and all across the world. So towards such a complex mission also we also operate 2 important stations in Antarctica, 1 station in Arctic, 1 in Himalayas, and other floating platforms. So all this also tell the story that Government of India supports this program in a big way. Like we have this new framework for the Arctic policy, Antarctic Act, all this happening in the last couple of years. So thank you so much for facilitating that. And as we are also going through this Amrit Kaal, our vision is to emerge as a leader in polar and ocean research, addressing global challenges and through excellence in science and operations, and that will contribute to strategic vision of the country. युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन उटा ह्या संघटनेच्या वतीन मडगांवां पत्रकार परिशदेचें आयोजन केल्लें। 25 मे 2025 दिसा फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरान संघटनेच्या वतीन प्रेरणा दीस मनयतले अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी दिली। दर वर्सा सर्गेस्त मंगेश गांवकर आनी सर्गेस्त दिलीप वेळीप हांच्या यादी खातीर हो दीस मनयता। ह्या पत्रकार परिशदेन उटाचे कार्यकारी अध्यक्ष विश्वास गावडे, महासचिव दुर्गादास गावडे आनी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले। 25 मे 2011 जे बाळ्ळे हांगा आंदोलन जालें, जे आपल्याले घटनेनुसार जे अधिकार मेळपाक जाय हाजे खातीर, आनी त्या आंदोलनाक आमचे स्वर्गीय मंगेश गांवकर आनी स्वर्गीय दिलीप वेळीप यांचे बलिदान जालें, आनी हेंचे बलिदान आमच्या SP बांधवा खातीर जाल्लें आसा, अधिकारा खातीर जाल्लें आसा, आनी म्हणून आमी 25 मे हो प्रेरणा दीस
म्हणून आमी संत उगडास करतात. अंदूचो हो 14वो प्रेरणा दीस आसा. डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आदिवासी कल्याण खाते आणि आमची उटा संघटना हांच्या संयुक्तपणान हो कार्यक्रम यंदाचो कार्यक्रम राजीव कला मंदिर फोंडा हांगा सकाळच्या 10 वरांच्यान सुरवात जातलो. मडगांवच्या रवींद्र भवनात रोबोरायज 2025 या रोबो कार्यशाळेचे उक्तावण आयज जालें. रवींद्र भवन मडगांव आणि एशियर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या जोडपालवान या 3 दिसांच्या कार्यशाळेचे आयोजन केला. 7 ते 15 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर ही रोबो कार्यशाळा आयोजित केल्या. मडगांवच्यो नगराध्यक्षा श्वेता लोटलीकर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नायक, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार, एशियर सोल्युशन्सच्यो संस्थापक सुनैया शिरोडकर तशेंच अमेय करमली ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. नगराध्यक्ष श्वेता लोटलीकर हांणी औपचारीक उक्तावण केल्या उपरांत ह्या कार्यावळीची दुरुस्त केली. फ्युचर रेडी करपा खातीर तांकां AI म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी रोबोटिक्स हाचो बेजीक कॉन्सेप्ट तांकां हांगा शिकयतले. आनी आतां टॅक्नॉलॉजी खूब फुडें गेल्ली आसा, ताका लागून भुरग्यांक हेजे खूब फायदो जातलो. ताका लागून हितून आमी हो घडोवन हाडिल्लो आसा. आनी ह्या वर्कशॉपा भितर मोर देन 100 पार्टिसिपंट्स हितून सहभागी जाल्ली आसात. ताका लागून हांगा 2 बॅच सुद्दां केल्ले आसा भुरग्यांचे. आनी खूब तेंच्या खातीर एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आमी हांगा फातोर्डान हाडिल्ली आसा. आमची जे एशियर सोल्युशनची फाउंडर डिरेक्टर सुनैया शिरोडकर आनी तेंची टीम आसा ती तांकां भुरग्यांक गायड करतली. तांकां लायव्ह प्रेजेंटेशनूय आसतलें आनीक तांकां सगळे म्हणजे कॉन्सेप्ट हो कितें आसा तो तांकां शिकयतली. ह्या कार्यशाळेक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नायक हांणी लेगीत येवकार दिलो. ह्या कार्यशाळेक लागून भुरग्यां मदीं रोबोटिक्स आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता ह्या विशीं उमळशीक निर्माण जावपाचो हावेस दामो नायक हांणी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. सगळे हातून बसल्यात पळय तुमी भुरगीं, तातूंतल्यान कोण तरी एकलो बरो व्हडलो सायंटिस्ट जावंक जाय. एकटोच न्ही जाल्यार आमकां एन नंबर्स ऑफ सायंटिस्ट आसा ते करपाक जाय. दिस इज द रायट एज की तो कितें तरी चिंतता ते सारके जर समजा चॅनलायज करत जाल्यार म्हाका दिसता वील ग्रोज सायंटिस्टाची जी हें आसा पळय हें आसा ब्रीड म्हणटात ती सगळी तातूंत भितर तयार जातली. त्या खातीर जो कितें सपोर्ट जाय तो सपोर्ट मेळटलो. हांव परत एकदां म्हजे कडेन हो प्रपोजल आमी उलयताले तेन्ना बरे भशेन मांडटना अमेय करमली आसतलो, श्वेतान ते एक्सेप्टूय केलो आनी आमी हांगा करया. फक्त फातोर्डा खातीर अशें न्ही, हे सगळे गोंया खातीर जावंक जाय आनी ज्या जाग्यार आमी पावना थंय परत आमी व्हरपाक जाय. आदर्श युवा संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी 25 मे दिसा संकल्प दीस मनयता. ह्या विशींची अदीक म्हायती सभापती रमेश तवडकार हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. 25 मे हो दीस आमी आदर्श युवक संघ बलराम एज्युकेशन सोसायटी आमी केन्नाच विसरूंक शकना. कारण मंगेश गांवकर हो आमच्या आदर्श युवक संघाचो अध्यक्ष आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटीचो एक संस्थापक सदस्य आणि दुसरो केपेंचो आमचो दिलीप वेळीप. ह्या 2 जाणांक सांग की बाळ्ळीच्या आंदोलनात म्हणजे 25 मे ह्या दिसाक जे शहीद जाले तांकां मरण आयलें. संकल्प दिन मनयत आसतनाच तांचे श्रद्धांजली तांची यादी हे करता आसतनाच एक संकल्प एक मोठें अभियान आमी फुडें म्हणजे व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आसा न्ही आमी एक संकल्प घेतलेलो आसा आणि तो आजच्या दिसांतल्यान म्हणजे 25 तारखेच्या दिसांतल्यान प्रारंभ जाता. संवसारीक दर्जाची पर्यटन साधन सुविधा गोंयांत उपलब्ध जावची ह्या हेतान नव्या जुवारी पुलाचेर नियोजीत टेहाळणी, मनोरे आनी निरीक्षण गॅलरी प्रकल्पाच्या कामाचो बुनयादी फातर आयज केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं जाता. चिखली ग्रामपंचायत सभाघरांत सुरू आशिल्ल्या कार्यावळींत अध्यक्ष म्हणून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नायक, येरादारी मंत्री मोविन गोदिनो, खासदार सदानंद शेट तानावडे, खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस तशेंच आमदार आंतोनियो वाझ, आमदार विरेश बोरकार, आमदार कृष्णा साळकार आनी आमदार संकल्प आमोणकार ह्या कार्यावळीक खासा सोयरे म्हूण हजर आसतले. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विस्सो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग। हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंयचे आदले राज्यपाल आनी त्या उपरांत जम्मू काश्मीरान बदली जाल्ले आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांणी हेर 5 जाणां आड CBI म्हळ्यार केंद्रीय अन्वेषण विभागान कथीत लाचखोरी प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केलां। सत्यपाल मलीक जम्मू काश्मीरच्या राज्यपाल पदाचेर आसतना किश्तवाड़ जिल्ल्यांतल्या किरू उदका विद्युत प्रकल्पान लाचखोरी जाल्ल्याचो दुबाव CBIक आसा। 2200 कोटी रुपयाच्या नागरी कामाच्या कंत्राटान कथीत गैरप्रकार जाल्ल्या कारणान ही कारवाय जाल्या। 2022 वर्सा ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाची शिफारस जाल्ली। 2024 वर्सा ह्या विशयावेल्यान CBIन दिल्ली आनी जम्मूत 8 सुवातांचे छापे घातिल्ले। ही निविदा प्रक्रियेंत मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन जाला अशें मुळाव्या तपासान स्पष्ट जाला। महाराष्ट्रान हालींच मंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्ल्या छगन भुजबळ हांचे कडेन मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी अन्न आनी नागरी पुरवण खात्याचो ताबो दिला। पयलीं हे खातें मंत्रिमंडळा वयल्यान काडून उडयल्ल्या धनंजय मुंडे हांचे कडेन आशिल्लें, पूण तांणी दिल्ल्या राजिनाम्या उपरांत ही जबाबदारी कांय दीस तात्पुरती हेर मंत्र्यां कडेन सोपयल्ली। छगन भुजबळ हांकां मंत्रीपदाचो व्हड अनुभव आसा। तांच्या नियुक्तीक लागून राज्याच्या अन्न सुरक्षेच्या धोरणाक नवी दिका मेळपाचो हावेस राजकीय मळार उक्तायला। इंडियन प्रीमियर लीग म्हळ्यार IPL 2025च्या सध्या सुरू आशिल्ल्या सामन्यांत काल अहमदाबादेंतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जाल्ल्या रोमहर्षक सामन्यांत लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडा आड 23 धांवड्यांनी दणदणीत जैत संपादन केलें। कुरू बावलो जिखून लखनौ पंगडान 2 बाद 235 धांवड्यो काडून 236 धांवड्याची मोख दवरिल्ली। ती पार करतना गुजरात पंगडाक 9 गडे वगडावन 202 धांवड्यो काडप शक्य जालें। मजगती आयज सांजे 7:30 वरांचेर बंगळुरू आड हैदराबाद पंगडा मदीं खेळ जातलो। देवच्या घोगला दर्यादेगेर सुरू आशिल्ल्या खेलो इंडिया बीच गेम्स सर्तींत महाराष्ट्राच्या खेळगड्यांनी बरी कामगिरी करीत 14 पदकांची कमाई केल्या। तातूंत 4 भांगरा, 4 रुपया आनी 6 कांश्या पदकांचो आस्पाव आसा। पेचक सिलट ह्या खेळांत जयश्री शेटेन भांगरा पदक मेळयलें। 5 किलोमीटर स्विमथॉन सर्तींत साताराच्या दिक्षा यादव हिणें भांगरा पदक जाल्यार पूर्वा गावडे हिणें रुप्या पदक जोडलें। मडगांवच्या गांधी मार्केट जंक्शना लागीं आयज अचकीत एका इमारतीचो सज्जो कोसळून जाल्ल्या अपघातांत सुदैवान जिवीतहानी जावंक ना, पण सकयल उब्या केल्ल्या 4 चाकी आनी दुचाकींचें व्हड प्रमाणात नुकसान जालें। 2 वर्सां पयलीं ह्याच इमारतीचो असोच एक सज्जो कोसळून अपघात घडिल्लो। घडणुकेची म्हायती थळाव्या आमदार दिगंबर कामत हांकां मेळटकच तांणी ताकतिकेन घडणूक थळाक भेट दिवन रस्त्यावेली येरादारी थांबोवचे निर्देश संबंधीत यंत्रणांक दिले। आपत्ती वेवस्थापनाच्या पंगडान ढिगारे काडपाचें काम सुरू केलां। सगळे उडोवचे पडटा, आतांच उडय जाले। बिल्डिंग सील करतलो, कलेक्टर वील पास ऑर्डर टू सील द बिल्डिंग टुडे इटसेल्फ। नोबडी विल बी अलाउड टू एंटर द बिल्डिंग। कोणाचें सामान आसत जाल्यार ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंडाचेर तांकां सांगलां इन इंटिमेशन इन एडवांस कलेक्टर कॅन अलाव देम टू रिमूव तांचे कोणाची सिलिंग मशीन्स आसा कितें आसा। हो रोड सगळो ब्लॉक करतले ते फॉर व्हेहिकल मुवमेंट। हांगा फक्त तुका पेडेस्ट्रियन ट्रॅफिक दवरता म्हटलं ताणें। पार्किंग बिर्किंग सगळें बंद करता। दीज आर प्रायवेट बिल्डिंग्स, these are not owned by municipality, so municipality is not directly responsible, but there is a process. Collector has order demolish. Can chief officer has guts to go and demolish the private building?
without informing the owner, without giving chance to the owner to demolish. As an MLA, I'll try to help the people and help the protect. Municipality has a role to play, municipality will play. Collector's role, collector will play. ताज्या भायर बिल्डिंग पूर्णपणे डिमॉलिश करप बिरप ते दॅट डज नॉट कम अंडर द डोमेन ऑफ द म्युनिसिपालिटी. लोकांक दिसता म्युनिसिपालिटी आनी आमदार म्हणजे सगळे आख्खे जग मोडून उडोवपाचें तशें ना तें. राज्यात फाटल्या 2 दिसांसावन सुरू आशिल्ल्या पावसान आयज लेगीत हजेरी लायली. आयज सकाळच्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावसाच्यो धडको सुरू आसात. कांय जाग्यांचेर वाहनां आनी घरांचेर झाडां पडून लोकांचें आर्थीक लुकसाण जालां. पावसाळ्यात कोसळप, सकल वाठारांत उदक साठप ह्या सारक्या घडणुकांक लागून लोकजिणेचेर व्हडा प्रमाणात परिणाम जाला. फुडल्या 24 वरांत राज्यांत व्हड चक्रीवादळ येवपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. राज्यान हे खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मजगतीं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत पावसाचे धडको सुरू आसात. आंबोली आनी बावडा घाटांत पावसाळ्यात कोसळिल्ल्यान रत्नागिरी, कोल्हापूर वटेंतली येरादारी खंडीत जाल्या. कोकण रेल्वे मार्गाचेर लेगीत कांय सुवातांचेर पावसाळ्यात कोसळिल्ल्यान कांय वरां रेल्वे येरादारी बंद उरली. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 30.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.9 अंश सेल्सियस जाल्यार नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. ईशान्य भारत हो अष्टलक्ष्मीचो प्रदेश आशिल्ल्यान ताच्या उदरगतीचे देशाची उदरगत निंबून रायझिंग नॉर्थ ईस्ट परिशदेच्या उक्तावण कार्यावळीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे प्रतिपादन. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती, अचूक गुप्तचर माहिती आणि सैन्य दळाची कुशळटाय हाका लागून ऑपरेशन सिंधू जालें यशस्वी. BSF शौर्य पुरस्कार सुवाळ्यात केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी उक्तायलें मत. केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान आणि तंत्रविज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांच्या हस्तुकी वास्को पोलार भवन आणि सागर भवन इमारतीचे जाले लोकार्पण. पृथ्वी विज्ञान मळाचेर संशोधना खातीर मंत्री सिंग हांणी विज्ञानकांची केली तोखणाय. रोबोरायज 2025 ह्या कार्यशाळेक लागून भुरग्यां मदीं रोबोटिक्स आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता हाचे विशीं वाडटली उमळशीक. कार्यशाळेच्या उक्तावण सुवाळ्याक भाजप प्रदेश अध्यक्ष दामो नायक हांणी उक्तायलो हावेस. फाटल्या 3 दिसांसावन सुरू आशिल्ल्या पावसान कांय सुवातांनी वाहनां आनी घरांचेर झाडां पडून जालें लुकसाण. फुडल्या 24 वरां खातीर हवामान खात्यान जारी केला ऑरेंज अलर्ट. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.